हरे कृष्णा. सगळ्यांचे स्वागत आसा आयच्या स्पेशल सेशनान. तो आयची भीष्माष्टमी आणि मध्वाचार्याला आविर्भाव विषय सांगता आसाची आणि सांगचे फुडें आमी फर्स्ट भीष्मस्तुती माताजी बगेन तुम्ही ऐकूया. माताजी पुरा रेडी आसाच वा पूरा जन आसाच की वही प्रभु जी. ओके ओके देन स्टार्ट करूयात माताजी. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंदातुले 9वा अध्याय 32 to 42 श्लोकांतून भीष्मस्तुती वर्णन येता आज आम्ही हे सांगूंक प्रयत्न करताची. हरे कृष्ण. श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते कचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहा. त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्भरं दधाने वपुरनककुलव्रताम्ननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवाध्या. युधितुरगरजो विदुम्रविश्व कचलुलित श्रमवार्यलं प्रतास्ये मम निशित शरै विभिद्यमान वचि विलसत् कवचेषु कृष्णात्मा. सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरतं निवेश्य स्थितवती परसै निकायुरक्ष्णा रतवती पार्थ सखीरतिर्ममस्तु. हरे कृष्ण. व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विविमुखस्य दोषबुद्ध्या कुवति महदात्मा विद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेतु. अनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रतस्था धृतरथचरणो भयाश्च लघुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीया. शीतविष्णुखतो विशेषणदंशं क्रतुजपरिप्लुतो अततायिनो मे प्रसवममीससारमुपार्थं स्वभवतु मे भगवान् गति. विजयरथ कुटुंब आत्रतोत्रे धृतहय रश्मिनि क्षत्रिये क्षणीये
भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षो यममिह निरीक्ष हतागता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वा मुनिगणवर्य संकुलेन्ता सदसि युधिष्ठिरराजसूय ईशा अर्हणमुपपिदा ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष विरात्मा तमिममहमजं शरीरबाजां रदिरदिदिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिद्रशमिव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेद मोहा तमिममहमजं शरीरभाजां रधिरधिरिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे देव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री भीष्मदेव महाराज की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुम्ही सगळ्यांनी भारी चंद कोरनो आजी भीष्म स्तुती सांगिल असा आका मी मस्त मस्त धन्यवाद सांगता असं तुम सगळ्यांके। विद्या माताजी, सुमा माताजी, श्यामला माताजी, शिल्पा हेगड़े माताजी, गिरिजा माताजी, रश्मी माताजी, विमला माताजी, अनिता माताजी, संध्या माताजी, अश्विनी माताजी, भारती माताजी, लक्ष्मी माताजी आणि लास्ट हरे कृष्णा महामंत्र हेमा पै माताजी। तुम्ही सगळ्यांनी भारी चंद कोरनाजी भीष्म स्तुती भीष्म स्प्रेय सांगिल असं मस्त मस्त तुमक धन्यवाद। आणि या शिकेलेला भारी चंद कोरनो राधिका भाव माताजीना
शिकेलेला तांकांय मस्त धन्यवाद आम्ही मस्त आभारी आसाची माताजी का आणि लेडीज क्लास अशी जाता आसा आमगेल्या भागवत पुराण कोंकणीन तुमकां इंटरेस्ट आसा म्हण जाल्यार तुम्ही प्लीज जॉइन जायाची कोण येदोळता जॉइन जायनीन की तांचकट जॉइन जायाची भीष्म स्तुती वैष्णव भजन पुरो शिकयता आसाची रसवती माधवी माताजी आणि राधिका भाव माताजी सो इंटरेस्ट असेल जाल्यार प्लीज कॉन्टॅक्ट कराची आता नेक्स्ट आमकां निलिमा शेणै माताजी नेक्स्ट प्रोग्राम मुखार व्हरता आसाची सो तांकां हँड ओवर करता आमी हरे कृष्णा निलिमा माताजी हरे कृष्ण हरिः ओम यो अन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथम जावनु आमगेल दवाला आमगेल गुरुवर्याला स्मरण करून हांगेल सगळ्यांक प्रीतीन स्वागत करता वापस आमकां भीष्म स्तुती आयकयसिलेल्या पुरा जनांक मिगेल अनंतानंत धन्यवाद। आज आम्ही एक विशेष दिनाचा आचरण करू आयिल्लेलो आसा ती एक भीष्माष्टमी आणि अन्य एक मध्वनवमी ह्या दोन्हीचे वैशिष्ट्य ते कसं ना म्हणून विचारा वैरी चिंतन करू काज आमी हांग प्रयोग भक्तवृंदाजी ओटो मेळ्ळेलो आसा ती आमकां आयचे स्पीकर श्री विक्रम भट्ट विप्रसुदामा दास हांणी ऑलरेडी आमकां मस्त सेशन घेतिल्लें आसा ह्या विचारारी की भीष्म पितामहाला कसं ता महत्व तांणी कशी एक तांगेले कॅरेक्टर आमी मिसअंडरस्टँड करून घेतिला बट तांणी कसले एक महात्मा म्हळ्यार आमकां तांणी ऑलरेडी मस्त फुडली सेशन सांगतो तांणी आमकां सांगिल्लो ह्या विचारो तशीच आज ही अनेक इम्पॉर्टंट विचार आमी आमगेल्या मध्व गुरु तांगेले विचारांत आमी आयकुचे आसा ती व्हॉट इज इट फॉर मी म्हणून आम्ही निमगेलारी कसं लाका आम्ही मध्व गुरु विषय आम्ही समजून घेऊ का कसं लाका म्हणून निमगेलारी खंयचे आम्ही आपले आता आमची गल म्हळ्यार आम्ही सगळे वर्ल्डांत बरी इंडिया न्ही आता सगळे वर्ल्डांत आम्ही मस्त कडेन स्प्रेड जावन आसा ती जाल्यार आमगेल पुरा नमनाचे आचार जावो विचार जावो पुरो एक रितीर आसा न्ही वा तशीच आमी करचे प्रार्थनांत आमी कसं म्हणटा ती खंयचेच एक शुभ कार्य असो दवाल कार्य असो एक गणहोम करचे असो घरकडा जो एक वाडीक असो आमी प्रथम जावन आमी प्रार्थना श्लोकान कसं सांगता ती ब्रह्मांता गुरवः साक्षात इष्टम दैवम श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्म जन्मनी म्हणून सांगून जर तू कसं ना म्हणारी तर संतु मे जन्म जन्मनी म्हणून आमी त्या देवाला प्रार्थना करून घेवच्या देवा म्हाका प्रत्येक जन्मान तू म्हाका मेळ्ळो कसं ना म्हणून म्हळ्यार ब्रह्मांता गुरवः साक्षात म्हळ्यार आता कोण गुरु आमगेल कोण कोण गुरु आसा ती तांणी पुरा तांणी गत जाले नंतर ब्रह्मा लोकांत वचून राबता ती म्हळ्यार हनुमंताला लोका वचून राबता ती सत्य लोकांत वचून राबता ती म्हळ्यार आसा तसल एक श्रेष्ठ गुरु म्हाका प्रत्येक जन्मांत तू संतु मे जन्म जन्मनी तशीच नेक्स्ट देवा म्हाका इष्टदेव म्हणून जन्मांत कोणे मुखार जन्मान म्हाका इष्टदेव म्हणून तूच मेळका श्रीयपती जावन आशिल्ली लक्ष्मीपती जावन आशिल्ली तुवा मेळका तर नंतर थर्ड आमी कसं सांगतात म्हळ्यार आचार्याः श्रीमदाचार्याः म्हणून म्हणटा ती हां तो श्रीमदाचार्याः म्हणून आमी रेफर करच्या मध्वाचार्यांक देवा म्हाका मुखारसून खंयचे एक जन्म आसून आसता जन्मास्त म्हणटर जाल्यार म्हाका मिगल गुरु मिगल आचार्य म्हळ्यार ते स्कूल ऑफ वेदांता म्हणून म्हणटा पळय त्या म्हाका मध्वाचार्यालेची मेळची तशी म्हाका देवा म्हाका दय करी म्हणून आमी मोस्टली आमगेल फुडली जनांत पुरांत फुडली जन्मांत आमी मागता येयलेले दिसता तशें हे तीन ओट जावन आमकां आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन ह्या जन्मांत आमकां जन्म मेळ्ळेलो आसा पुरा तिनय न्हय वा ब्रह्मांताः गुरवः साक्षात मेळ्ळेलो आसा इष्टदेव आमगेल वेंकटरमणू कृष्ण नारायण म्हणून आमी तांकां प्रार्थना करून नित्य तागेल नामस्मरण म्हणून केलो सेशन्स आमी अटेंड करता आसा ती थर्ड वन आचार्य श्रीमदाचार्याः म्हणून सांगून आमी मध्वाचार्याला
नित्य तांणी करून दिलेलं असेल प्रत्येक अनुष्ठान आम्ही फॉलो करता येईल असं. आता कशें आपले आम्ही आता गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून म्हळ्यार आमकां गोतेस की आम्ही आयकलेची मूलतः काश्मीराच्या आम्ही म्हणून सांगून आम्ही आयकलेलें आसा. कशें आमगे मध्वाचार्याल एक तत्व आम्ही घेतला म्हणून म्हळ्यार हाका एक क्विकली आम्ही एक सांगूक इश्ट पावता. आमकां पुराणा गोत आसा की द्वापरांतू गौतम ऋषीन शाप दिलेलो आशिल्ला पुरा ब्राह्मणाक की कर्मठ ब्राह्मण जावका आनी हांगेल ज्ञान लोप जावका म्हणून तांकां कोप आयलेलो वेळार तांणी एक शाप दिलेलो आशिल्ला. त्या शापा निमित्त आम्ही दुर्भाग्यवशात आम्ही पुरा म्हळ्यार मूलतः ब्रह्मावर्त म्हळ्यार एक हाजेर आसले एक रिजनांत आसले. ब्रह्मावर्त म्हळ्यार येवच्या सरस्वती आणि दृश्यद्वती म्हळ्यार एक दोन्ही रिवर आसा. त्या दोन रिवराची एक सन वाली भितरी सनाची एक आमी कम्युनिटी जावन आमी ते जीवन करता आशिल्ल्याची. तितली सान कम्युनिटीच्या सारस्वत ब्राह्मण म्हळ्यार कम्युनिटीच्या महत्व आजी आमी पुराणांत पळयता ती म्हळ्यार आमगेलो उल्लेख सारस्वत ब्राह्मण म्हळ्यार उल्लेख त्या पुराणांत पुरा आयलेलो आसा. सारस्वत ब्राह्मण आमी तेव्हा थंय तुलना थंय कसे की एक शामडामर आयला त्या ऋषी शापा निमित्त की कंचे निमित्त की ते सरस्वती नई गुप्त जावन गेली ती थंय देखून कंप्लीट डिसअपियर जाली. देखून आमी थंय देखून सगळे भारताच्या मस्त कडेन आमी स्प्रेड जावपाक पडला. द्वारका, मिथिला, मागीर त्रिहोत्रपुरा. आमी त्रिहोत्रपुरा म्हळ्यार दॅट्स इन बिहार. थंय आयल्या निमित्त आमकां सारस्वत ब्राह्मण आशिल्ल्यांक गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून आमकां थंय आयला. मागीर मुखारसून मस्त नमुने टॅक्स जाले इंडिया वयरी. ताचे नंतर आमी थंय तुला गोमांतक प्रदेश गोमांतक म्हळ्यार गोवा थंय येवन सेटल जालेलो आसा ती. सदां आमी थंय राबून एक 1500 वर्स नंतर आमकां मध्वाचार्याला तत्व त्या टायमार आमी एडॉप्ट केलेला. थंयच आमी आमची गल और कोंकणी म्हळ्यार भाषा थंय त्या टायमा देखून सदां एक 300 BC म्हणत आता देखून एक 2500 इयर्स पुढे तेदन आमी कोंकणी वे भाष घेतला प्लस माधव तत्व आमी तेदन घेतला. पण या पुरा एक सिरीसांत कशी जाला म्हणून म्हळ्यार अज्ञान अंधकार आयलेल्या वेळार धर्म ग्लान जालेलो आशिल्ला. देवान सांगिल्लें धर्माचें ग्लान केदन जाता तेदन हांव येवन आत्मानं सृजामी म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. त्या वेळार देवान वेदव्यास साहित्य अवतार घेवन शास्त्र बरयला. अपास ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಜ್ಞಾನ ಲೋಪ ಜಲ್ಲಲ್ ತವಳಿ ವಾಪಸ್ ಮಧ್ವ आयलो मध्वाचार्य आयलो तो साक्षात वायुल अवतार म्हणटारी. आज आमी कसन आजी आमगे नित्य अनुष्ठानांतू संध्यावंदन करता तिजो पूजा विधान करता जो तो प्रत्येक आमी करच्या मध्वाचार्याला त्या तत्व विचार घेवनूची. तसंच श्रेष्ठ मध्वगुरू तांकां आमी आमगेला सगळे जन्मभर आमी तांकां आभारी आसता. कसला म्हळ्यार एक अज्ञानाचे त्या अंधकार आमकां दूर कोरन आमकां ताणें एक वाट दाखोवन दिलेलो गुरू तांणी. सो आमी पुराय जाणां तांकां ह्या एक संदर्भार वापस तांगेल उडगास कोरन आयची सेशन आमकां आनीक चड हांगेल विशय तशीच भीष्माल विशय मस्त एक महान भक्त त्यांनी भीष्म पितामह तांगेले एक आमकां विचार सांगून आमकां आज उद्धार करच्याक एक मार्ग दाखोवन दिवका उद्धार जावचो एक मार्ग दाखोवन दिवका म्हणून विप्रसुदामा दास विक्रम भट माम हांगेला हांव प्रार्थना करता. हांगेल विशय आमी सांगता म्हणून आमकां पुराय जाणां गोत आसा. तांगेल इतली सेशन्स आमी आयकलेले आसा ती तांगेल त्या एक खंयचे एक काणी सांगचे वर्चस्व असो साक्षात आमगेले येद्राता जातच की म्हण लेखुका तशी तांणी आमकां पुरा नमनेचे एक शास्त्राच्या काणी सांगून आज तार आमकां मस्त नमनेचे एक विचार तांणी समजायसिलेलो आसाची. तशीच आजी तुमकां प्रभुजी तुमकां वेलकम करता. हरे कृष्ण. धन्यवाद नीलिमा माताजी. भारी चंद कोन तुम्ही एक्सप्लेन केलें इन 5 मिनिट्स. सगळे आमगेल सारस्वताची स्मॉल हिस्ट्री तुम्ही चांग पार सांगून दिली. धन्यवाद ताजी खातीर. आणि भीष्मस्तुती इतली पुरा चंद कोन आयचे दिवसा रिसाइट केलेले भारी खुशी जाला आयकून. ते एकदम म्हळ्यार आमी इमॅजिन करूं जायना की ते भीष्मस्तुतीचे ते इम्पॉर्टन्स एक तुम्ही सिंग केलेलें. म्हळ्यार ते भीष्मस्तुती भीष्मदेवान देह सोडची कशी फुडें ते म्हणलेलें आनी ते म्हणटाना देव साक्षात तांगेले येद्रा राबून आशिल्लो आनी तांणी मात्र न्ही त्या टायमार सगळे ब्रह्मांडा देखून कोण कोण विशेष जन आसली तांणी पुरा जन थंय ते भीष्मस्तुती म्हणटाना तांणी थंय आशिल्लीं. परशुराम, वेदव्यास देव, पुरा ऋषिगण, नारद मुनी, पुरा पांडव
पुरा देवी देवता पुरा ब्रह्मांडाच पुरा कोण विशेष जन असती तांणी थंय राबून भीष्मदेवाल कीर्ती वाडूका म्हूण त्या क्षणा येवन पाविली कुरुक्षेत्रांत. सो तसो ते एक व्हड पर्सनॅलिटी. सो आयचे आमी दोनी म्हळ्यार हे दोनी व्हड दिवस एक सेशनांत ऑब्जर्व करता आसत. सो तांगेल दोनी पर्सनॅलिटीज इतली महान आसत की कसं नाही 45 hours 45 days कितले उरलो येता. सो आता 45 minutes तू कितले कसं कवर जाता ते आमी एक विशेष पॉइंट करून देवया. म्हळ्यार ही भक्ती एक अशी प्रोसेस आसा की इट्स अ व्हेरी सिंपल प्रोसेस आमगे खातीर. देवाल विशय आयकुचें आनी ते आयकल्यान मात्रानच ही आमी प्रोग्रेस जाता आसतात. एक पण इतलें सिंपल दिसता की भक्ती देवाल नाम जप करचें आयकुचें तांतूच प्रोग्रेस जातात वय तांतूच जातात. जाल्यार आमी एक पण इतलें सिंपल आसा की ते आमी ते पॉइंट मिस करतात बिकॉज वी आवर सेल्स आर कॉम्प्लिकेटेड समटायम की अशी करची की तशी करची की तें करची. बट इट्स रियली अ व्हेरी सिंपल प्रोसेस की आमी देवाल कीर्ती देवाल व्हड व्हड भक्ताल कीर्ती आमी ओट्टू मेळ न्हू अशें प्लॅटफॉर्मार येवन डिस्कस करचें. सो आयचे दिवस प्रार्थना करून हांव सेशन स्टार्ट करता. आमी पुरा जनान एक नेक्स्ट 35-40 minutes हे दोन व्हड पर्सनॅलिटीजा विशय चिंतन करूया मेडिटेट करूया आनी तांगेले दय मेळ्ळो तांगेले दय मात्रानच आमगेली अभिवृद्धी जातली पुरा रुपारी तें एक मना व्हरून तें एक प्रार्थना करून आमी हे सेशन मुखार करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो आता सेशन्स दोन व्हड महान भक्ताल विषय. सो नेक्स्ट 5 minutes खातीर सेशन ओपन दवरया. तुम्ही चॅट बॉक्स टाइप करया ती जस्ट एक 5 minute थिंक करया ती की दोग जनांक तुमकां कसं कॉमन पॉइंट दिसता म्हणून. तुमकां दोग जनां विशय थोडेपणी कसं गोत्त आसतल्यांची आयकून दोन्ही महान पर्सनॅलिटीज. सो तुमकां दोग जनांक कसं एक कॉमन पॉइंट दिसच्या पुरो मध्वाचार्य स्वाम्याले आनी भीष्म पितामहाले तुम्ही चॅट बॉक्स टाइप करूयात. आणि दोग जन भारी एक म्हणतात पडले डिवाइन पर्सनॅलिटीज अनडाउटेडली आणि कसं एक कॉमन पॉइंट दिसता तुमकां ते तुम्ही चॅट बॉक्स टाइप करूयात. सो वी कॅन हॅव स्मॉल एक ओपिनियन म्हणतात पुरा जनांक. Devotees of Lord Krishna for sure. Pure devotees of Lord, undoubtedly. Okay, दोगजन. आणि कसं पॉइंट्स येता कसं इन्सिडेंट कसं पर्सनॅलिटी तू तांगेले कसं कॉमन एक कसं असकी और कसं इन्सिडेंट दिसता की हांव हें मागीर तशी आशिल्लें तें मागीर तशी जाल्लें. दिस इज वन मोर कॉमन पॉइंट. एकदम डेडिकेटेड आशिल्लीं ती तांणी दोग जन देवाल भक्ती खातीर. करेक्ट. ब्रह्मचर्य दोग जन ब्रह्मचर्य आशिल्लीं संन्यासी आनी भीष्मदेवाने ब्रह्मचर्य पालन केलें तांगेल्या जिवनांतू. आनीक एक पॉइंट आयिल्लें आसा वय दे केम टू अर्थ डिसेंडेड ऑन अ पर्पस. वय कसन की एक कार्य करच्याक तांणी हें जन्म घेतिल्लो तांणी कसन की एक रिजना खातीर. करेक्ट. धर्म प्रतिपादक तांणी धर्मारी कशी चलचें म्हूण ते दोग जनांन दाखोवन दिलेलें आसा. एब्सोल्युटली. आनी कसं पॉइंट्स म्हणा येता की दोग जनांनी वय देवाल विशय स्प्रेड करच्याक एक म्हणटा ती जन्म घेतलो. और तांणी इन देअर ओन वे तांणी देवाल विशया खातीर इम्पॉर्टन्स क्रिएट केलें ना. दोग जनांक देवाल मनांत कशें आसा म्हणून ते गुह्य रुपारी तांकां दोग जनांक गोत्त आशिल्लें. एक्सलंट पॉइंट्स आर कमिंग अप एक्चुअली. Guiding the whole devotee community in future also with their teachings. वय मुखार सुनू भक्तांक एक वाट दाखोवन दिलेलो आसा. ताका
दोग जनाक एक प्रकार तांणी महाजन और महागुरू म्हणून सिंहगुरू तांकां दोग जनाक तशी म्हणटा ती कसले की तांणी दिलेले ते वाट तांगेले एग्जाम्पल पळोवन आमी आमगेले लायफान ते कशें अप्लाय करूं येता आमगेले स्थितीन तूं त्या प्रकारारी मुखारसून वचचे म्हणून सो दोग जनान ते एक एग्जाम्पल दिलेलें आसा की आमी आमगेले जिवनान ते कशें मुखारसून येवं येता म्हणून आनी आमी हे सक्सेस लायफान तूं आमगेले आध्यात्मीक सक्सेस म्हळ्यार भक्ती देवीची म्हूण ताणें दाखोवन दिलेलें म्हळ्यार देवाक कशें एक प्लीज करता भक्तीन त्यांची म्हूण आनी देवाक एक प्रकार वरायटी लायक जाता विंगड टायपा भक्ती विंगड रस ताकाची दोग जनान एक विंगड टायपा तांणी एक तांगेले एक अचिवमेंट तांगेले एक देवाल भक्ती तांणी विंगड रुपारी तांगेले ते शुद्ध प्युअर भक्ती तांणी दाखोवन दिलेली आसा एब्सोल्युटली आनी दोग जन एक प्रकार म्हणटात पळय ते समाजाचे लिडर जावन आशिल्लीं ती आनी तांणी एक लिडरशिप दाखोवन एक समाजा सगळें एक डायरेक्शन दिलेलें आसा एब्सोल्युटली करेक्ट सो ब्युटिफूल पॉइंट्स म्हळ्यार तुमी पुराजन सांगताचे आनी दोग जनान एक निष्काम रुपारी तुमी आयिल्ले पॉइंट्स हांव रीड आउट करता आसा दोग जनान निष्काम रुपार निस्वार्थ रुपारी तांणी तांगेलें एक जीवन केलेलें आसा आनी दोग जनान तांगेले देवाल मुखारीची तांणी म्हणटात पळय जन्म तांगेले देह त्याग करून तांणी देवाले पाविल्लीं आसा एब्सोल्युटली वंडरफूल सो तांणी दोग जन डिवायन पर्सनॅलिटीज आशिल्लीं ती थँक यू फॉर युअर कॉन्ट्रिब्युशन तुमी पुरा जन भारी चंद पॉइंट सांगिल्ले सो वी कॅन सी की आमी कशें चिंतन करता ती तेन्ना आमकां मनान तूं कितले सकट विशय येता आनी आमी हगूरतान तूं मुखार सू येता म्हूण सो आतां आमी प्रार्थना करतना आमी फर्स्ट हें प्रार्थना करुया म्हळ्यार ही प्रार्थना नारायण पंडित आचार्यान बरयलेली तांणी मध्वाचार्याले डायरेक्ट शिष्य त्रिविक्रम पंडिताचार्य तांगेले डायरेक्ट शिष्याल पूत आशिल्लीं ती आनी तांणी तें बरयलेलें सुमध्व विजय म्हणून आनी तांगेली लायफ स्टोरी तांतू आशिल्ली ताका अनम्यूट करता म्हूण ना जाल्यार तुमकां हे प्रेजेंटेशनार तें मंत्र प्रार्थना दिसता जाल्यार तुमी रिपीट करूं येता प्रथमो हनुमान नाम द्वितीय भीम एव च पूर्ण प्रद्य तृतीयस्तु भगवत कार्य साधकः प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रद्य तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक म्हळ्यार आतां मी तावळी सांगिल्लें की तांणी कसली एक कार्या खातीर आयली म्हणून आनी मध्वाचार्याले आमी पळयल्यार अशें सांगिल्लें आसा सुरेत आनी हनुमंत जावन रामाल सेवा करची आयली तांणी वायूल अवतार तांणी दोन्ही ते मागीर द्वापर युगान तूं भीमसेन जावन तांणी कृष्णाल सेवा करची आयली आनी कलियुगान तूं तांणी मध्वाचार्य जावन वेदव्यास देवाले सेवा करची आयली ती तांगेल कार्य करचें ताका भगवत कार्य साधक म्हळ्यार देवाल कसं मन आणत आसा तांकां गोत्त आसा आनी देव केन्ना अवतार घेता धर्म संस्थापनार्थाय केन्ना खंयची संभवामी युगे युगे तशी खंयची टायमारी देव एक अवतार घेता आसता त्या प्रकारार तांणी तागेले प्रिय जावन आशिल्ले शिष्य देवाल प्रिय जावन आशिल्ले भक्त येता ती आनी मध्वाचार्य स्वामी वायुदेव तांणी पुरा अवतारान तूं देवाल्या सेवा करचे येता ती म्हूण दाखयलेलें आसा कसल्या खातीर भगवत कार्य साधक आनी त्या प्रकारार आमी पळयता भीष्म पितामहान वय ते अवतार घेतिल्लो तांणी दोग जन डिवायन पर्सनॅलिटीज कसले की एक मध्वाचार्य म्हळ्यार तांणी वायुदेवालो अवतार आनी भीष्म पितामह म्हळ्यार अष्टवसूंतूल पुरापशी मालगड वसू आशिल्लो दिव म्हणून तांगेल तांणी अवतार तो खंयची एक कारणान दोग जनान तो एक तांणी देवाल लिलेन तूं भाग घेवच्या खातीर आयिल्ली सो तुमी सांगिल्ले त्या पॉयंटा म्हणकेची ही कसंकी एक पर्पज आसा ताजे खातीर तांणी आयिल्ली तस त्या खंडिताची आनी आमी पळय येता की एक भारी एक विशेष रुपारी दोग जनाल जन्म वय जाल्लेलो आसा ह्या जन्म जाताना आमी सांगता की पाजक क्षेत्रांत तूं जन्म जाताना सुरे मध्वाचार्याले तेन्ना अशी सांगिल्लें आसा की तो एक मुख ब्राह्मण आशिल्लो तो ध्वजस्तंभार सोडून सांगिल्लें ताणें की आतां शुद्ध जावन आशिल्ली भक्ती संस्थापन करचें एक व्हड महाभागवत देवाल जन्म घेता आसा म्हूण ते म्हळ्यार ते सूचना सुरेख सांगिल्लें आनी तो दाखयतलो
की आता हे वेद वेदांत पुरा मायावादा निमित्त त्यांनी आशिल्लें ताका देव सगुण ब्रह्म म्हणून ताणें ते ध्वजस्तंभारी राबून सांगिल्लें आसा म्हणून म्हणजे ते डिवायन पर्सनॅलिटी येताना ते पुरा सुरेख ताजे एक उल्लेख येता आणि ते पुराजनाक कळटा आणि ते महाभागवत तशी ती हे एक महाभारत म्हणलें ते होल काव्यांतू प्रमुख जावन एक तांगेलें कार्य करच्या खातीर हे भीष्म पितामहान जन्म घेतिल्लो तांणी गंगापुत्र भीष्म म्हणून सांगिल्लें आसा ती कसंकी एक परिस्थिती आशिल्ली त्या प्रकारार मात तांणी देवाल कार्य भगवत कार्य साधक ताजे खातीर तांणी जन्म घेतिल्लें म्हणून आमी पळयत आणि दोग जनाल डिस्क्रिप्शनान तू सांगिल्लें आसा मध्वाचार्य स्वाम्यान चमकून वतना सिंहा म्हणके चमकत आशिल्ली ती म्हणून आणि तांगेल पर्सनॅलिटीतली लायक आशिल्ली छंद आशिल्ली म्हणून डिवायन पर्सनॅलिटी त्या प्रकार भीष्म पितामहा खातीर भगवद्गीतांत आमी सांगयत भीष्म पितामहान ते वर्णन सूर्याध्याय येता सांगता ती सिंहनादम विनोद म्हळ्यार ते सिंहा म्हणके ते तांणी कुरुक्षेत्र युद्धांत तांगे शंख वाजिलो म्हणून सो त्या प्रकार तांगेले एक डिस्क्रिप्शन आसा आणि दोग जनांनी एक प्रकार पळयल्यार तांणी श्रीपाद मध्वाचार्यान भारी एक गंगेल खातीर एक प्रीती आशिल्ली म्हणून सांगता आनीक एक कॉमन पॉयंट सांगता जाल्यार कशें जालें की भीष्म पितामह तशी गंगापुत्र भीष्माची आणि हांगेले प्रीती अशी आशिल्ली की तांणी मध्वाचार्य स्वाम्यान सुरेपंथा तांणी दीक्षा घेतली सिद्धाक अच्युत प्रेक स्वाम्याले तांणी सुरे सांगचे म्हाका गंगे बेटचे वचुका म्हणून बद्रीनारायणाले वचुका म्हणून तेन्ना अच्युत प्रेक स्वाम्या दिसके इतलें सान प्रायर आसत ती आतां कशी तूं वचचें म्हणून तेन्ना तांकां वचचें सोडिल्ले निमित्त गंगा देवीची थंय मध्व सरोवर म्हणून ते आत्ता काय देवस्थाना ते परिसरांत आसा प्रकट जाता म्हणून सांगिल्लें आज ते वर्सा एक पंथा ताजे व्हड महोत्सव आसा आणि ते गंगा देवी प्रकट जाता म्हणून म्हळ्यार मध्वाचार्या खातीर गंगा देवी भारी प्रिय आशिल्ली मुखार सुनूय तांणी नॉर्थान तूं केन्ना ट्रिप करता ती तेन्ना तांणी तांगेले सहभाग घेतना गंगा देवीन थंय येवचें आसा तांगेले सभेन तूं म्हणून सो एक भारी एक मस्त प्रकाराचे कनेक्शन्स आमी पळयत आणि दोग जनांनी तांगेले बापसू खातीर फॅमिली खातीर भारी प्रीत आशिल्ली म्हणून सांगयत एक प्रकार आता आमी पळयत की भीष्म पितामहाले काणीन तो आमी पळयत की तांणी कशी एक प्रकार पुरा रितेर तांणी क्वॉलिफायड आशिल्ली ती राज्यभार घेवच्या खातीर म्हणजे तांतू क्लियर आशिल्ली ती नेक्स्ट राय तांणीची म्हणून भीष्म पितामह मात ते कसं की एक परिस्थिती क्रिएट जाता केन्ना आणि तांकां अशी जाता की तांगेले बापसू खातीर तांणी तें कठोर जावन आशिल्लें तें वचन घेता ती ताजे खातीर तांगेलें नांव भीष्म म्हणून सांगिल्लें आसा भीष्म प्रतिज्ञा तांणी त्या प्रतिज्ञा घेतना आकाशांत तूं भीष्म भीष्म म्हूण पुरा देवी देवता म्हणटात ते सो तांणी एक बापसू खातीर तांगेले एक मनांत व्हरून तांगेले सेंटिमेंट्स व्हरून तांणी एक लायफ सॅक्रिफायस करून तांगेले फॅमिलीन तूं कसन तें करता तांगेलें तें कर्तव्य करता आशिल्ली तशी त्या प्रकार पळयल्यार मध्वाचार्य तांकां संन्यास घेता आसतना तांगेले बापूस सांगता ती घेवचें नजा तुगेले प्राय तूं एकलो पूत आमगेलो तूं घेतल्यार कसन जाता म्हणून तेन्ना तांणी सांगता ती खंडित म्हगेलें कर्तव्य आशिल्लें करता तुमकां दुसरो पुत्र जाव ते दोळटा हांव पळयता दुसरो पुत्र जात तरी मागीर हांव संन्यास दीक्षा घेता म्हणून आनी त्या प्रकाराची तांगेले बापसूल मनांत हावस बापसूल मनांत एक दुसरो पुत्र जात तांकां ताजे नंतर तांणी मुखारसून वेता ती म्हणून आनी तांगेलो कोण तांगेलो भाव जावन आशिल्लो तांणी मुखारसून मध्वाचार्याले ते संप्रदायांत व्हड जावन गुरू जाता ती म्हणून सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारार आमी पळयत की तांणी कशी एक प्रकारार तांणी तांगेले फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज केलेले आनी तांणी एक समाजाक दाखोवन दिलेलें आसा की तांगेले कर्तव्य करता करता कशी तांणी मुखारसून वचत तांणी कसनय एक तांगेले त्या टायमार दिशिल्लें कर्तव्य करून दाखयलेलें आसा म्हणून तांगेले फॅमिली खातीर आनी दोनीक एक म्हणल्यार तांकां डायरेक्ट संपर्क आशिल्लो देवालो साक्षात जावन आतां आमी एक प्रकारार पळयत की भीष्म पितामहाक आमी पळयत मस्त ऑकेजन जारी तांणी कृष्णाले सम्मुख जावन आयिल्लें आसा त्या टायमार महाभारतांत आनी एवरी टायम कृष्णाल आनी भीष्म पितामहान एकल्यान येद्रायतना भारी एक चंद तांगेलें आदान प्रदान जाता आनी भारी कृष्णाकय भारी खुशी जाता
भीष्म पितामह काही भारी सुता एक इन्सिडेंट म्हळ्यार आमी सांगीत भीष्म पितामह कशी एक महाभागवत आशिल्लें म्हूण आमी पळयत की केन्ना ते राजसूय यज्ञ जाता आनी ते अग्रपुजा खातीर कृष्णाक तांणी ते सन्मान करता ती तेन्ना कोण ऑब्जेक्शन घेतात पळय तेन्ना भीष्म पितामह सांगता ते कृष्णाक आमी ते स्थान दिलेलें आसा राजसूय यज्ञान सन्मान करचे खातीर ते पुरापशी करेक्ट म्हणून आनी तांणी पब्लिकलीन ती ते सगळे सभेन तू तांगेल महाभागवत सायड म्हणटात पळय ते दाखयता ती कृष्णाले सान दोखून तांगेल जन्मा दोखून त्या टाइम ते आशिल्लें तांगेल पुरा विशेष विशेष काणी तांणी ते सभेन तू सांगता ती आनी कृष्णूची कशी परमात्मा सर्वश्रेष्ठ अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक तो म्हूण तांणी ते सभेन तू दाखोवन दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा ताका तांगेल ग्लोरी तांकां गोत्त आशिल्लें आनी केन्नाय तांणी भारी चांग रुपारी मुखारसून येवन तांकां कसं कसं जावका ते सांगता आशिल्लें तो एक भारी विशय तशींच आमी पळयत की मध्वाचार्यान तांगेल फर्स्ट म्हळ्यार तांकां मस्त सकट जनान तांगेलें तांणी सभेंत घेता आशिल्लीं ती तेन्ना ते भारी एक नमुने ते अद्वैत फिलॉसॉफी आशिल्लें की देवाल सगूण रूप ना आनी आमी देवाल ओट लीन जाता ती म्हणून जाल्यार मध्वाचार्याले पंचमहाभेद म्हूण तांणी तांगेलें तत्वज्ञान आशिल्लें तत्ववादी द्वैत फिलॉसॉफी तातूंत तांणी क्लियरली सांगचें आसा की आमगेले आत्म म्हळ्यार आमी देवाल अंश आनी नित्य जावन आमी देवाले सेवक म्हूण तांणी क्लियरली केन्नाय सांगचें आसा आनी त्या प्रकारारी पुरा जनान चॅलेंज करता तांणी तांकां निमगोवचें आशिल्लें तुमगेल भास खंय आसा तुमी सांगतात वय जाल्यार तुमगेल भास खंय आसा आनी तांणी केन्ना सुरेची गुरुल आशिर्वाद घेवन ते गीता भास व्हरून तांगेल मन अंतसता की हे वेदव्यास देवाक दाखोवका म्हूण तांगेल अप्रुवल घेवका म्हूण की हें बरयलें समज की म्हूण आनी त्या प्रकारार तांणी सुरे बद्रीनाथा वता ती बद्री विशाला दाखयता ती आनी बद्री विशालाक दाखोवन तांकां भारी खुशी जाता आनी बद्री विशाला तांणी त्या गीता भाशांत लास्टार बरयतात की शक्तीतः म्हूण म्हळ्यार मेगेले कितली शक्ती आशिल्ली त्या शक्ती प्रमाण हांव हें भाश्य बरयलां म्हूण आनी बद्री विशाल तांकां दर्शन दिता आनी सांगता की तूं बरयलें गीता भाश्य मध्वाचार्य स्वाम्याक भारी छंद अशी हें गीता भाश्य मात ते लास्टार सांगिल्लें पळय शक्तीतः ते शक्तीतः कॅन्सल करून लेशतः बरें म्हूण लेशतः म्हळ्यार आशिल कितली शक्ती आसा त्या लेकार हांव बरयलां म्हूण मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगिल्लें मात बद्री विशाल स्वामी सांगता ती तुमगेल कॅपॅसिटी इतलें बरोवच्याक सांगच्याक प्रचार करच्याक की तुमी लेशतः बरोवका म्हळ्यार तुमी थोडे तुमगेले कसं की शक्ती यूज करून हें भाश्य बरयलां आनी जावन तुमगेले कॅपॅसिटी मस्त आसता म्हूण आनी देवान दिलेलें आज्ञा प्रमाण तांणी ते शब्द चेंज करून लेशतः करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा त्या प्रकार तांणी डायरेक्टलीची एक प्रकारारी तांणी हें दिलेलें आसा आनी भगवद्गीता भाश्य बरतानाची मागीर वेदव्यास देवाल्या वतात आनी वेदव्यास देवान तांकां भारी पटोवन धरचें आसा म्हळ्यार तांगेलें एक एक्सचेंज ऑफ तें आदान प्रदान म्हणटात पळय भारी एक चांग रुपार आसा सो तांणी 48 days ते बद्री राबून तांगेल तें तपस्सी करून मुखारसून वता आनी वेदव्यास देव तांगेल स्वागत करता आनी तांणी सांगता ती हें मात्र न्ही मुखारसून म्हळ्यार तांगेल 2 विजीट आसता आनी ते हें मात्र न्ही तुमी ब्रह्मसूत्रा वयरी तुमी बरोवका आनी ताजे विशयी तांणी मागीर ते बरोवचें आसा ताका पूर्ण प्रज्ञ भाश्य म्हणटा ती आनी महाभारता विशयी तुमी बरोवका म्हूण वेदव्यास देवान तांकां सांगचें आसा आनी वेदव्यास देवान तांकां सांगताना अशें सांगचें आसा मध्वाचार्यांक हो भारी एक चंद विशय की तूं हें गीता भाश्य तूं बरयलेलें भारी आसूका करेक्ट कशें जालें की तूं हें 2 रुपार तूं आयकलां म्हूण गीता एक तर भीम जावन आशिल्लें थंय हांव वेदव्यास देव सांगता म्हळ्यार हांव कृष्ण जावन अर्जुनाक गीत सांगताना तूं 2 रुपार थंय आशिल्लो एक तूं वायुदेव भीम जावन थंय राबून आशिल्लो कुरुक्षेत्रांत तूं आनी दुसरी तूं अर्जुना रथारी हनुमंत जावन त्यावेळी तुची नवं मध्वाचार्य तांणी हनुमंत जावन तुमी ध्वजार आशिल्लीं ती म्हूण सो तूं दोनूय रुपार गीताचें अध्ययन केलेलें आसा ताका तुगेल गीता भाश्य म्हळ्यार परफेक्ट आसा म्हूण वेदव्यास देवान सांगचें आसा म्हळ्यार आमी हें एक प्रिती पळयत ते देवाल आनी देवाल भक्ताल प्रमाण आनी ते कितले उंच कोटी कितले हाय लेवलार तो एक विशय आसा म्हूण आमी पळयत आनी मध्वाचार्याल मनांत एक कसन एक विशय आशिल्लो म्हळ्यार
ते एक सांगतात पळय एक टायमार तांणी सांगता ती तशींची त्या प्रकारार तांणी बद्रीनाथा वयर वताना तांगेल शिष्य आशिल्ले सत्यतीर्थ तांकां तांगेल ओटू येवंक आशिल्लें हें सुमध्व विजयान बरयलेलें आसा आनी त्या टायमार मुखारसून गेल्यार आपास येतात ही ना म्हूण गोत नाशिल्लें ताकाची तांगेल शिष्य आशिल्ले सत्यतीर्थ तांकां तांणी विल्ल बरयलेलें आनी तांगेल विल्लान तूं मध्वाचार्य स्वाम्यान 2 बरयलेलें 2 विशय कसन बरयलेलें की विल्लान तूं ही पुराप अशी म्हळ्यार देव व्हड देव विष्णूची सुप्रीम लॉर्ड म्हूण तशी बरोवन तांणी दाखयलेलें विष्णू कृष्ण तांनीची पुराप अशी व्हड देव आनी भक्तीचो मार्ग तोच एकमात्र मार्ग आध्यात्मिक प्रगती करच्याक आनी हें मनुष्य जावन आशिल्लें जीवन सार्थक करच्याक म्हूण तांणी तांगेलें विल्लांत बरोवन दिलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारार आमी पळयत की कशी एक प्रकारारी तांणी तांगेले मनांत आशिल्लो तो विशय सांगिल्लो म्हूण सांगिल्लो आसा आनी आनीक एक अद्भुत कार्य म्हळ्यार कशी एक प्रकारारी भीष्म पितामहान तांगेलें बापसूलें सेव केलेलें आसा खंयच्याय रुपार तांगेलें मनांत कसं नाशिल्लें त्या प्रकारार चलोवन आनी तांगेलें बापसूक तांणी वचन दिलेलें आसा त्या प्रकारार तांणी 400 इयर्सा किंवा चड ते राज्यभार तांगेले कर्तव्यनिश्ठ जावन चलयतात आनी त्या प्रकारार तांणी एक रोल रिव्हर्सल जाता म्हणटात पळय नॉर्मली आमी सांगता ती की बापसून तांगेले पुत्ताक वर्डीक कोन्न दिवचें जाल्यार ह्या केसान तूं पुतूची बापसूक वर्डीक कोन्न दिता त्या प्रकारार आमी रोल रिव्हर्सल पळयत आनी हातूंय आमी एक रोल रिव्हर्सल पळयत की अच्युत प्रेक्ष स्वामी केन्ना ते गीता भाष्य वाजिता ती मध्वाचार्यान तांनीची गुरु जावन तांणी मध्वाचार्याक शरण येवन सांगतात की हांव तुगेलो गुरु अशें पुरो जाल्यार तूं बरयलेलें तें ज्ञान तूं बरयलें तें अनुवाद तुमी बरोबर तुगेलें तें कॅपासिटी आसा तें प्रचार करचें तूं म्हाका शिष्य म्हूण स्विकार करता म्हूण सो त्या प्रकारार ते रोल रिव्हर्सल जाता आनी ह्या इन्सिडंटा नंतर सगळ्यांची पुरा भारत वर्षांत ते तांगेली कीर्ती वाडून येता म्हळ्यार त्या एक इन्सिडंटांत म्हळ्यार ह्या एक आमी पळयत की कशी एक प्रकारारी तांणी एक दाखोवन दिलेलें आसा म्हळ्यार भक्तीन तूं खंयच्याय एक प्रकारारी कोर येता म्हूण आनी देवानय आमी पळयत हें कृष्णाल रुपारी देवानाची मूर्ती जावन मध्वाचार्य स्वामाले तर प्रकट जावन आशिल्लीं तांणी खंयच्याय एक प्रकारारी आनी ते मध्वाचार्य स्वाम्याल आमी पुराय काणी गोत्त आसा ते समुद्रांत येता ते एक मर्चंट घेवन वता आशिल्लो बिझनेसमॅन आनी ते सिरकून पडटा थंय ते मध्वाचार्य स्वामी रक्षण करता ती आनी ते दोनी दोकून मेळिल्ले गोपीचंदनाचे व्हड स्लॅब्स आसता ती त्या स्लॅबा भितरी आतां आमी उडपा मठा पळयता ती ते श्री कृष्णाल विग्रह ते तांकां मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा तो खंयची एक प्रकारार आमी पळयत दोनी भक्ताल जिवनांत तूं समयारी देवाल आनी तांगेले एक संपर्क जाता आनी तांणी ते तांगेले एक लीला दाखोवन दिता ती खंयच्या प्रकारार आमी शिकयत की भक्तीन तूं कितले एक प्रकारार पावर आसा म्हूण आमी पळयत म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांणी पुरा रुपारी सांगिल्लें तांणी ते आत्तां आमी पळयत की आमी खंयचेय आसो आमगेल्या समाजान तूं यश पुरो काशी मठ पर्तगाली गोकर्ण मठ और खंयचेय वैष्णव संप्रदाय आसो गौडीय वैष्णव संप्रदाय वय मध्वाचार्यान बरयलेलें तत्व ज्ञान आसा पळय त्या प्रकाराची पुरा ट्रेडिशन्स सूर जाल्लेलें आसा म्हळ्यार त्या टायमार तांणी कृष्णा मठ स्थापन करतानाची पुरा प्रकारारी वेद वेदांग इतिहास पुराण मीमांसा न्यायशास्त्र यज्ञशास्त्र मंत्रतंत्र ताका तांणी सांगतात नच मध्व समो गुरु म्हणून मध्वाचार्याल म्हणजे कोणी गुरु ना ती म्हणून आनी पंचे प्रकारार तांणी दोन्ही शास्त्र प्रदान केलेलें आसा तत्वशास्त्रय तंत्रशास्त्रय म्हळ्यार तत्वशास्त्र म्हळ्यार फिलॉसॉफी आनी तंत्रशास्त्र म्हळ्यार प्रॅक्टिकली पुरा कशें करचें म्हूण ते दोन्ही दाखोवन दिलेलें आसा सो आज ही ऑल ओव्हर इंडियान तूं आमी पळयल्यार पुरा वैष्णव संप्रदायान तूं देवपूजा होम हवन मंदिर कशी बांदूचें प्राण प्रतिष्ठा कशी करचें पुनर्प्राण प्रतिष्ठा कशी करचें संप्रोक्षणम कशी करचें तत्वन्यास ते पुरा मध्वाचार्य स्वाम्यान बरोवन घालेलें शास्त्रां दोखूनच आमकां मेळटा म्हूण सो त्या प्रकारार आमी तांगेलें एक पळयत आनी त्याच प्रकारार आमी पळयत की भीष्मदेवान
दोन पुरापशी व्हड पर्व म्हळ्यार महाभारतांतू महाभारत कितले व्हड काव्य मग त्या काव्याचे पुरापशी व्हड भाग ताका अनुशासन पर्व म्हणटा ती आणि भीष्म हे अनुशासन पर्व म्हणटा ती खंयच्यान तू भीष्म पितामहान युधिष्ठिराक राज्य कशी चलोवचें म्हणून डिटेलार सांगून आसा. इनफॅक्ट आता लास्ट बजेटान तू इंडियाज फायनान्स मिनिस्टरान बजेट प्रेझेंटेशन करताना भीष्म पितामहान सांगिल्लें एक श्लोक सांगिल्लो आसा की कशी एक टॅक्सा रिलेटेड आशिल्लें म्हळ्यार त्या टायमार देखून तांणी ते एक पॉयंट मात सांगिल्लें जाल्यार युधिष्ठिराक कशी एक धर्मार चलका म्हणून म्हळ्यार कृष्णाक भीष्म पितामहाल कीर्ती आनीक वाडून येवका म्हणून आशिल्लें आणि कृष्ण पितामहाल एक्सपिरियन्स आणि तांगेले एक ते निस्वार्थ केलेली सेवा कृष्णाल मन अंत आशिल्लें की युधिष्ठिरान ते भीष्म पितामहालाक शिकून घेवका म्हणून. तशींची आमी पळयत कृष्णाल मनांत आशिल्लें की कलियुगांत तूं कशें की एक धर्मग्लानी जाल्लेलो आसा भक्तीच प्रचार जावका ताजे खातीर तांणी तांगेले प्रिय शिष्य तांणी मध्वाचार्य तांकां पेटयलेलें आसा आणि तांणी पूर्ण रुपार तें भक्ती शास्त्र भक्ती कशी करका म्हूण तें पूर्ण रुपान आमकां दाखयलेलें आसा म्हूण सांगीत तांतू कांय संशय ना म्हूण सांगीत. आणि 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 वेदव्यासानय मध्वाचार्याक बद्री उलयताना तांणी सांगचें आसा की महाभारत तात्पर्य निर्णय तुमी बरोवका म्हणून आणि ते मध्वाचार्यान बरयलेलें पुरा 37 शास्त्र बरयलेलें तांतू ते महाभारत तात्पर्य निर्णय ते व्हड तांतू वेदव्यास देवान मध्वाचार्याक सांगचें आसा की तूं कशी भीम जावन दुर्योधना मारलेलें पळय तशींच हे कलियुगांत पुरा मिथ्या ज्ञान म्हणून आयिल्लें आसा म्हळ्यार वेदाक कशी कशी इंटरप्रेट करून तांगेले अनुवाद दिता आसा हे कलियुगाचे मिथ्या ज्ञान आसा पळय तें तूं कशी भीमाक भीम जावन तूं दुर्योधना मारलेलें तशींच तूं हे मिथ्या ज्ञानाक मारून सोडका म्हूण सांगिल्लें आसा. ताका मध्वाचार्य स्वाम्याक अभिनव वेदव्यास वय म्हणटा ती कसले की तांणी महाभारताचे सिक्रेट्स आसा पळय तांगेले ते तात्पर्य निर्णयान तूं सांगिल्लें आसा आणि पुरा वैष्णव संप्रदायान तूं तांगेले ते तात्पर्य निर्णयाचे ते फिलॉसॉफी ऑर ताचे सिद्धांत घेवन पुरा व्हड गुरू तांणी मुखारसून एक्सप्लेन करीत. प्रभुपाद स्वाम्यान आमी पळयत की पुरा तांगेले फिलॉसॉफीन भगवद्गीता एज इट इज तुमी परपोर्ट्स पळयल्यार तांणी मध्वाचार्याक मस्तपंता कोट करचे आसा आणि मध्वाचार्य स्वाम्याक तुमी आणि प्रभुपाद स्वाम्यान भगवद्गीताचे सुरे पेजारी बरयल्यार तुमी पळयत की तांणी सांगता ती हे बलदेव विद्याभूषणाक डेडिकेटेड म्हणून म्हळ्यार गीता भाष्य तांणी तांतू घेतिल्लें म्हणून आणि ते बलदेव विद्याभूषणान ते गोविंद भाष्य बरयलें पळय तें मध्वाचार्य स्वामालें तत्व सारंग ते तांगेल भाष्या दोखून तें काडलेलें म्हणून पळयत. सो आमी पुरा रितीन पळयात की मध्वाचार्य स्वाम्यान कशें कॉन्ट्रिब्युशन आसा आणि डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली आज आमकां कशें की एक ज्ञान प्राप्त करची संधी मेळटा आसा कशें की आयकुचे संधी मेळटा आसा वाजूचे संधी मेळटा आसा खंय ना जे खंय तांगेले तें एक कनेक्शन आसा म्हूण पळयत. सो त्या प्रकारार तांणी मस्त एक प्रकारार थंय बद्री नाथार राबून मस्त सकट डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन्स घेतिल्ले आसात. आणि तशी पळयत की मस्त टायमार कृष्णान खंयच्याय विशयान तूं भीष्म पितामहालें एडवायस घेवका खंयच्याय विशयार तांणी सांगिल्लें लेकार चलका तांणी सांगचे ते रायट एडवायस आसा म्हूण ते कितलेकी टायम सभेन तूं आनी सांगचें आसा. सो त्या प्रकारार आमी पळयत की कसले सकट एक कनेक्शन्स आनी सिमिलॅरिटीज आसा हंड्रेड्स ऑफ पॉयंट्स अशे येता जाल्यार आमी एक स्वल्प एक पॉयंट्स घेवन हे मनावर्स तशें आसा म्हूण सांगता. आणि मुखारसून हे एक भारी चंद दिव्य हे कृष्णाल मूर्ती तांणी स्थापन केलेलें आसा आणि आमी ह्या एक आमी पळयत मध्वाचार्याल ही एक स्तुती केन्ने म्हणचे आसा आमी काशी मठांत गेल्यार पुरा वैष्णव संप्रदाय ते मध्यान पुजे वेळार म्हणचे आसा हे मध्वाचार्याले भयणी जावन आशिल्ली तांणी हें बरयलेलें वासुदेवम सदा नंदतीर्थम नंदसंदोहसन धानशीलम स्वामिनम सच्चिदानंद रूपम नंदया मोवयम नंदतीर्थम म्हळ्यार कृष्णाले भक्तीन तूं लीन जावन आसा आणि तुगेले आनंद तीर्थ म्हळ्यार तुगेले प्रचारान ते आनंद
ते पुरा आनंदमय जावन तू ते ज्ञान दिता असं म्हणून तू सच्चिदानंद स्वरूपी जावन देवाक प्रसन्न करता असं म्हणून नंदया मोवयम नंदतीर्थम. आणि श्री हनुमंतमे कांतभाजम राघव श्रीपदां भोजभृंगम मारुतीम प्राणीनाम प्राणभूतम नंदया मोवयम नंदतीर्थम. म्हळ्यार तू एकांत प्रिय जावन आसा आणि रामचंद्र देवाल चरण कमलारी तू हनुमंत जावन एक भ्रमरा म्हणके जावन आशिल्लो वायुदेव जावन आणि तू कितले की म्हळ्यार लक्ष कटल्यान जिवा खातीर तू प्राणवायू जावन आसा म्हूण त्या प्रकारारी हे चंद स्तोत्र आमी पळयत म्हूण सांगितलें. सो हे सगळें स्तोत्र वाजिना जाल्यार हे कितले चंद एक स्तोत्र आसा म्हूण आमी पळयत. तशींची मुखारसून आमी पळयत की दोग जनान आमकां लायफान तू कसन तें मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आसा पळय तें एक दाखयलेलें आसा. भीष्म देवान तांगेलें सगळें लायफ आमी पळयत एक प्रकार देवाल ऑपोजीट पार्टींत आसा म्हूण दाखयलेलें आसा. जाल्यार आमी पळयत कितले कश्ट अशें पुरो कशें की तांणी देवाल भक्त व्हड भक्त जाल्यार देवाल मनान तूं देवाल लिलान तूं कसन तें कोरका आशिल्लें तांणी तें कोरका ते कर्तव्य रुपार तांणी कोण दाखयलेलें आसा. आणि तांणी हें पॉयंट करून दाखयलेलें आसा की रायट टायमारी ड्यू कोर्स ऑफ टायमारी देव प्रोटेक्ट करताची म्हणून. सो तें एक तांणी ग्रेट एग्जाम्पल दाखयलेलें आसा. तशी आमी पळयत की लास्ट मिनिटारी तांणी एक दाखोवन दिलेलें आसा की देह त्याग कशी करचें म्हणून. देव तांगेले येद्राक आशिल्लो आनी तांणी पूर्ण रुपारी देवाल वयर स्मरण करून ते कृष्ण देवाल वयरीशी तांगेले ध्यान केंद्रीत करून तांणी देवाल्या पाविल्लीं आसा म्हूण आमी पळयत. सो दोग जनान आमकां पळयत एक प्रकारारी आमकां चांग रुपार एक दाखोवन दिलेलें आसा की भक्तीन तूं स्पेशली हे कलियुगान तूं कशी मुखारसून येता म्हणून. म्हळ्यार देवाल नामस्मरण करचें देवाल लील आयकुचें आनी चंद्रुपारी अर्च विग्रह कशी उडपी श्री कृष्णान तांणी मठ स्थापन करून आज काही कितले लक्ष कटल्यान एवरी इयर देवाल दर्शन घेता आसा ती ते अर्च विग्रह दर्शन घेवचे की आनी भक्ताल संगांत येवचें. हे पॉयंट्सारी तांणी दाखयलेलें आसा की आमी हे सिंपल पॉयंट्स करता आसल्यार अल्टिमेटली देव आमकां लास्ट मिनिटारी भितर वेल्यान तागेले उडगास येवच तशी करता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तें एक पॉयंट पळयत आमी. आनी आमी केन्ना दोग जनां आशिल्ले पळयल्यार की तांणी भायल्यान कसनय तांणी एक कार्य करचें आसा पळय. दोग जनाले मस्त टॅलंट आशिल्लें मध्वाचार्य स्वाम्यालें आनी भीष्म देवाल्या वय मस्त सकट आशिल्लें जाल्यार तांणी तांगेलें कसन कसन कर्तव्य करता आशिल्लीं ती तांणी तांगेलें एक हेत आशिल्लें लायफान तूं की कृष्णा विशीं उडगास करता आशिल्लीं ती आनी त्या खातीर तांणी नॅचरलीची लास्ट मिनिटार तांणी हें तांगेलें हे भुमीर अवतार एंड करतना और तांगेले जन्मा दुखून विंगड मुखारसून तांगेले नेक्स्ट कसन करचें आशिल्लें वताना तांणी देवाल वयर ज्ञान केंद्रीत करून चांग रुपार जाल्लेलें आसा म्हूण सांगिल्लें. इतली प्रीती आशिल्ली दोग जनाक आमी पळयत की वेदव्यास देवाक मध्वाचार्या वयली कसन एक प्रीती आशिल्ली आनी कृष्णाक तांगेले महाभारतान दाखयलेलें आसा. एक पंता युधिष्ठिरान कृष्णाक पळयताना कृष्ण एकलो बसून रडता आशिल्लें तागेले रुमान तूं तेन्ना युधिष्ठीर निमगीत कसं नाही म्हणून तेन्ना कृष्णान पुरा भीष्माल सगळी काणी सांगची आसा की देवव्रत जावन जन्म येयलो कशी ताणें तागेले बापसू खातीर प्रतिज्ञा घेतिली. हे भक्ताल विशय म्हळ्यार कृष्ण नांव सांगना की हे व्यक्ती विशीं हांव उडगास करता आसता तागेली प्रीती मेगेल खातीर कितली आशिल्ली त्या प्रकारार ते उडगास केल्ल्यार म्हाका आनी कृष्णाल दोळ्या दुखून अश्रू येता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कसन एक प्रीत आशिल्ली म्हूण आमकां ह्या विशयार कळटा. भीष्म देवाक गोत आशिल्लें पूर्ण रुपारी की मुखारसून मस्त मिसअंडरस्टँड जातालें तांगेले रोल कशें जालें की तांणी कौरवाल सायडांत आशिल्लीं ती जाल्यारीची तांणी तांगेले एका पॉयंटार तांणी हें केलें की तांगेले रेप्युटेशन कशी क्वेश्चन जावं जाल्यार देवाल मनांत कसन आसा पळय भगवत कार्य साधक आहा तें एक जाव का म्हूण खंडित तांगेलें तें मनांत आशिल्लें म्हूण सांगयत. आनी एक प्रकारार आमी पळयत की मध्वाचार्य स्वाम्यान वय देवाल मनांत कसन आशिल्लें तें पूर्ण रुपार केलेलें आसा. तांणी 37 बुक्स बरयलेले आसा आनी 37 वय बुक्स बरयलेले आसा. आनी तांणी मध्वनवमी म्हळ्यार फाल्यां दिवसाक
तांणी ते अनंतेश्वर देवस्थानांतुची ऐत्रेय उपनिषद म्हणटा म्हणटा तांणी एक फुल्ला पुष्प वृष्टी जाली त्या स्थानारी आणि तांणी थंय दोकोन बद्रिका आश्रमा चमकलेली तांगेल प्रिय देव वेदव्यासाला सेव करच्या खातीर म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या स्थळारी त्या स्थळारी आनीके मस्त भक्तजन वचून त्या स्थळार पांय पडटा ती आनीके ते मध्वनवमी दिवस म्हूण सांगिल्लें आसा. सो एक होड आशिल्लो होड एक होड विशय आशिल्लो आनी आमी भीष्मदेवाल विशीं पळयल्यार तांणी एक प्रकारार कशी विंगड विंगड रुपारी तांणी एक कठीण परिस्थितीन जावन वय तांणी खंयच्याय रुपार आसतना देवाल सेव केलेलो आसा म्हूण पळोवं येता. आनी आमी मध्वाचार्य स्वाम्याल पळयल्यार त्या टायमार सगळे इंडियान तूं बुद्धिजमाचे अद्वैत फिलॉसॉफीचे मस्त सकट मिसइंटरप्रिटेशन जावन मस्त प्रकाराचे इन्वर्जन जालें जाल्यार तांणी ते प्रचार करून पुरा रुपारी तांणी हें केलेलें आसा. इतलेंय न्हय तांणी पुरा रुपार तांणी क्वॉलिफायड आशिल्लीं ती खंयची तांगेल शास्त्र बरयलें पुरा रुपार आशिल्लीं ती. एक प्रकारार तांणी एक कडेन तांणी पद्य म्हणटाना ते जाग्यार पशुपे म्हूण एक जाग आशिल्लो ते पुरा थंय केन्ना फूल फल जायनाशिल्लें त्या जाग्यार तांणी ते तांगेल पद्य आयकून तांगेल ते संगीत आयकून ते पुरा फल फूल पुरा ऑटोमॅटिकली तांगेल संगीतान जालें के आनी तांणी संगीत शास्त्रार वयर बरयलें ते काव्य आज मेळना खंय जाल्यार पुरंदरदासान ते सांगिल्लें ते पुरा भजन ते पुरा मध्वाचार्याला आशीर्वादानाची म्हणून सांगिल्लें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. तो खंयचे फिल्डार वयर पळयल्यार तांगेल कॉन्ट्रिब्युशन पुरा रुपार आसा. खंयचे विशयान तूं तांगेलें हें ना म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अच्युत प्रेक्ष स्वाम्यान तांगेल शरण वताना तांकां सांगचें आसा की येद दोळतें हें वेदांत हें इंटरप्रिटेशन कशें आशिल्लें येद दोळतें म्हळ्यार उदकांत तूं मीठ घाल्यार तें उदक पिवचें जातलें ताण आयल्यार पिवचें जातलें जाल्यार तुगेल तें मध्वाचार्य स्वाम्यान तांणी सांगचें तूं दिलें हें भाश्य आसा पळय आतां अमृता म्हणके जाल्ला हें फूड आशिल्लें तें पुरो भाश्य तें उदकांत मीठ घालेलें तसलें तें एक प्रकार आशिल्लें म्हूण. सो त्या प्रकारार आमी हे दोनी पर्सनॅलिटीजा विशय थोडे एक पॉयंट्स घेतिल्ले आसा. पॉयंट्स उलोवच्या खातीर तर मस्त आसा जाल्यार आयचे टायमार आमी हें सेशन हांगा स्टॉप करुया. एक पॉयंट आसता म्हळ्यार आमगेलें एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शना खातीर पॉयंट आसा की कशी तुमी आतां विंगड पॉयंट्स सांगिल्ले तशींच आमी भक्तालें व्हड चरित्र हें लिला वेदव्यास देवान बरयलेलें आसा. मध्वाचार्यान ताचो प्रचार केलेलो आसा. प्रभुपाद स्वामीन ताचो प्रचार केलेलो आसा. तांगेलो एक हेतू आसा की आमी भक्तींत भाग घेवका म्हूण कितली जाता तितले भक्तींत भाग घेवका म्हूण त्या प्रकारान. आनी आमकां भक्तींत भाग घेता म्हळ्यार ओवर अ पिरियड ते आमगेले हातूंत ते स्लोली क्वॉलिटीज डेव्हलप जाताच की ते आमी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करूं येता. अशें व्हड महान चरित्राचे विशीं आयकता ती तेन्ना आमी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूं की तांणी खंयच्या रुपार तांणी एक डिस्प्ले केलेलें तांगेल भक्तीक आनी आमगेल लायफान तूं ते हगूर क्वॉलिटीज येताच की तेन्ना आमी पळोवं येता की आमी भक्तीन तूं मुखारसून वता आसा ती म्हूण. सो त्या प्रकारार आमी हे दोन व्हड पर्सनॅलिटीज तांगेलें कितलें सांगल्यार विशय मस्त आसा. कोणाक डिटेलान तूं वाजूका ते सुमध्व विजय आसा आनी ताजे वरी 5-6 सेशन्स ते आशिल्लें ताजी फाल्यां प्लेलिस्ट तुमकां हांव पेटोवन सोडटा ग्रुपार. सो तुमकां ते डिटेलार ते सुमध्व विजया विशय तातूंत कसन ते मस्त सकट इन्सिडेंट आसा मध्वाचार्य स्वाम्यालें तुमी त्या वेळी आयकून घेवं येता मध्वनवमी दिवसाक. सो हांव सेशन हांगा राखता. ब्रीफली रिकॅप करता. आमी स्टार्टींग दोकून पळयलेलें की मध्वाचार्य स्वाम्यान कशी तांणी दोनी डिवायन पर्सनॅलिटीज तांणी अशी ऑर्डिनरी न्हय दोग जन एक प्रकारार एक वायूल अवतारू आनी दुसरे अष्ट वसुलो मालगड अश्वसु असो तांगेल अवतार तांणी मध्वाचार्य स्वाम्यान हनुमंत जावन भीम जावन आनी आतां मध्वाचार्याल अवतार घेवन ते अवतार घेतिल्ले आसा. तशी भीष्माने कृष्णाल मनांत कसन आशिल्लें आनी कृष्णाक तें एक वीर्य रसान तूं कसन ताका खुशी जावंक आशिल्ली तागेले मनांत कसन आसा त्या प्रकारार ताणें तागेलें जीवन भर कृष्णाल मनांत कसन आशिल्लें त्या पॉयंटारीची कृष्णाल कीर्ती वाडोवका म्हूण महाभारतांत सभेन तूं द्रौपदीलें रक्षण भीष्म पितामहान ते कारण पुराजन सांगतात की भीष्म पितामहान कसले राबयनी त्या म्हणून द्रौपदीला अपमान जाताना जाल्यार ते गुह्य कारण ह्यांची कृष्णान द्रौपदील रक्षण करका आनी भीष्म पितामहाक ते कार्यान तूं सिद्ध जावून दाखोवका आशिल्लें हें जिवनान तूं
देवान सोडूं कितले कोणी असो देव मात एक रक्षण करूं साध्य आसा म्हणून ते पॉइंट दाखोवचे खातीर भीष्मदेवान तांगेले सेव केलेलो आसा आनी तांगेल कितले अपकीर्ती जावं कृष्णाल कीर्ती आनीक वाडून येवका म्हणून तांगेले एक ते स्वभाव आशिल्लो म्हणून आमी पळयत आनी दोग जणांन डायरेक्टली देवाल वटू संपर्क दवरून तांगेले एक भारी एक चांग रिलेशनशीप ते आमी रेकॉर्डेड हिस्ट्रीन तू ते आमी पळयत आनी तांणी दोग जणांन एक चांग रुपार आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की जीवनांत कशी कोरका आनी जीवनाच्या अंतारी कशी खंयची एक प्रकाराची मुडारी देह त्याग कोरका म्हणून देवाल हांव हांव सेशन हांगा राबयता हांव एक प्रार्थना करता हे दोन्ही महान जावन आशिल्ले मध्वाचार्य स्वाम्याक आनी भीष्मदेवाक दोग जणांले प्रार्थना करुया की तांगेले आशिर्वादान तांगेले नामस्मरण एक सान रुपार आमी प्रयास केलेलो आसा 40 मिनिट्सान तू ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स डिस्कस करचे खातीर जाल्यार तांणी इतली पावरफुल आसत पर्सनॅलिटीज की तांगेले विशीं आमी 45 डेज उलयत आनी 5 मिनिट वेळ उलयल्यार तांगेलो तो प्रभाव आमगेले जिवनार इतली पडचे साध्य आसा की आमकां कसन की मुखार सुनू आमगेले भक्तींत प्रोग्रेस जावचे खातीर नेक्स्ट स्टेप तांगेले आशिर्वादान आमकां दाखोवन दिवचे पुरो आनी तांगेले आशिर्वादान आमकां देवाल सेव करचें आनीक भाग्य मेळ्ळो म्हूण सो हांगा राबून प्रार्थना करून राबयता मुरलीधर चरण प्रभू आनी सगळे हे भागवत पुराण कोंकणी टिमाक पुरा जना कृतज्ञ जावन आसात की एक सान रुपार सेव करचे अवसर मेळ्ळो आनी आमकां पुरा जनाक तुमी हे चांग हे प्लॅटफॉर्म करून दिलेलो आसा सो आमी केन्ना नियमीत रुपारी दी सिंपल थिंग्स ऑफ भक्ती नामस्मरण करचें देवाल कथा आयकुचें आनी हे कशें की एक प्रिंसिपल्स आयकुचें मेळटा जल्तीतले आमगे लायफांत एप्लाय करून मुखार सून वच तशी आनी अ कॅरिंग कम्युनिटी म्हळ्यार आमी एकले विशय आयकून मुखार सून ओट्टू कशी वचेत म्हण त्या भावनेरी हे सेशन्स पुरो जाता आसा सो मुरलीधर चरण प्रभू आनी सगळे भागवत पुराण कोंकणी टिमा आमी कृतज्ञ आसा ती की तांणी अशी एक सिच्युएशन आमगे खातीर क्रिएट करून दिलेलें आसा उलयलेल्यान तुका कसं चुकी जावन आसल्यार तुमी पुरा जणांनी क्षमापण करता हांगा राबयत हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्णा अत्यंत चंद जावन या आयचे एक व्हड दिवस भीष्म पितामह आनी मध्व गुरुला हांगेले दोग जाणांले स्मरण आमकां अत्यंत चंद जावन करून दिला विक्रम भट माम तुमकां अनंत धन्यवाद तशीच एक सान दोन विचारू कसं ना म्हळ्यार एकलो अब्राहम वर्गीस म्हणून US तो एकलो व्हड मनुष्य ताणें एक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड म्हणून एक पुस्तक बरयलेलें आसा तांतू ताणें पीपल हू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड मेजरली कॉन्ट्रिब्युटेड टू वर्ल्ड सायन्स म्हळ्यार हातू मध्वाचार्याल नांव एक भारतीय तो म्हणून आमगेल्या मध्व गुरुला नांव ताणें उल्लेख केलेलो आसा तांतू तो मुखार मेन्शन करता ही वॉज जस्ट नॉट अ फिलॉसॉफर ही वॉज अ म्युझिशियन ही वॉज अ रेसलर ही वॉज एवरीथिंग म्हणून सांगून सो म्हळ्यार त्या वायू देवाल अवतारू म्हणटाना ते एक कंप्लीट एक पॅकेज जावन आमकां देवान एक आनीक एक पॉइंट अशी आशिल्लें की लक्षण शास्त्र म्हणून एक शास्त्र आसलें वेदांत तांतू तूं पळयल्यार एक पर्सन कितलो पावरफुल आसा म्हणून ते लक्षण शास्त्रांत कळटा आनी ते लक्षण शास्त्रारी लेखार पळयल्यार मध्वाचार्य स्वाम्याला ते पुरा चिन्ह आशिल्लें की कलियुग आसता आनी मोस्ट पावरफुल पर्सनॅलिटी आसा म्हणून जस्ट एक पॉइंट तुम्ही सांगितला तो ऍड करता कोणाकय जाऊ हरिद्वार वचचे चान्स मेळ्ळार ते आमगेल्या काशी मठ जावन एक 5 बिल्डिंग तेकेडा पेजावर मठाच्या स्वाम्यान ते एक मध्व गुरुला आनी ताजी मागशी कृष्णाला आमगेले उडपांत कशी कृष्ण रबला तशी त्या एक मस्त एक व्हड उन्नत मूर्ती स्थापन केलेली आसा मिस करना तशी त्या एक पळोवन येते भितर वताना आसता तांगेले एक ब्लॅक कलर आशिल्ला आमगेले गांवांत आनी कशी पळयता ती तसले एक शिलेन तू ते व्हड मध्व गुरुला त्या नीळ बाहू जावन एक हातान तू ज्ञानमुद्रा आनी एक हातान तू वेद धोरण आशिल्ले तसले एक विग्रह आसा कोणाकय चान्स मेळ्ळार थंय वचून या तशीच ही मुखार सोनू केलो अनाउन्समेंट्स आसा ती पर 11 तारीख फ्रायडे 11 हाज्या शिक्षाष्टकमाच्या प्रथम चरणाच्या कंटिन्यू जाता रसमयी माधवी माताजी हांणी करून दिवचार आसा ती पुरा जाणांनी ह्या सेशन अटेंड करता तशीच पर एकादशी दिवसू 12 तारखेक देडशी
चेडुमा वैरी चेडुम पुरे ओट्टु कोर्नु बरी भगवद्गीताच्या पठण मात्र नाही त्या जोटूची नामस्मरणाचे कसन महत्व तशीची हरे कृष्ण महामंत्राचे कसन महत्व म्हणून आम्ही चेडवाल तुलान ऐकूया पुरा जणांना मिस करणं तशी का म्हणून म्हणून घेता आणि इम्पॉर्टंटली आज एक अनेक होड दिवस कसं ना म्हणून म्हणारी आमगेला मुरलीधर शरण प्रभू आणि तांगेला बैलेला आजी वाईटिक जलल दिवस सो पुरा जणांना मेळणू हंगेल खातीर एक प्रार्थना करका अशीच ही दवाल प्रेरणेनं अनेक तांक मस्त सेशन्स करू जाऊ का म्हणून पुरा जणांना प्रार्थना करका म्हणून आयच्या दिवसाक हांव निमगून घेता तशीच ही हे सेशन क्लोज करच पुढे एक 2 विषय हांव सांगच्या इच्छा होता पण आम्ही पुराय जण ब्राह्मण म्हणलं आमकां गोतस आता मी आमगेले संस्कृतीत आता मी पळयता ती प्रत्यक्ष की कितली जण भायर तुलान हांग घेवन आमगेल तत्व तांकां प्रिय जावन आनी ब्राह्मण जावन कन्वर्ट जाता ती ह्या म्हाका मस्तेक मनान आशिल्लें बट पयर आमी कारकळांत आमगेल कार्तिक पुनवे वेळारी एकली आयली ती तेन्ना म्हणलें यू आर सो लकी यू आर बॉर्न ब्राह्मण म्हणून म्हणटना अरे वय नव्या वी आर ऑल बॉर्न ब्राह्मण आमकां तेजें महत्व गोतना नव्या म्हणून म्हाका ती सांगतरी म्हाका ते रियलायज जालें कला म्हणल्यार ती कन्वर्ट जालेली ती पुढे शेट्टी आशिल्ली शेट्टी तुलान तिणें ब्राह्मण जावन कन्वर्ट जावन ती आता अनुष्ठान करता आसता पुरे जाल्यार आमकां कसं की एक नमुनेच्या विशयान तूं अज्ञान म्हळ्यार कलियुगाचे एक दोष होतो अज्ञान जो कर्मा लेपा निमित्त की आमकां मस्त नमुनेर एक पाथ आमकां क्लॅरिटी मेळना शास्त्रा पुरो जाल्यार देवाना सांगिल्लें आसता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानी ही भवति त्या ग्लानी भारतान जावचा पुरो वर्ल्डा जावचा पुरो एका आमगेल भितर जावचा पुरो खंय जाल्यार देवा म्हाका वाट दाखोवन दी म्हण म्हळ्यार गुरू ऑटोमॅटिकली येता आमकां वाट दाखोवन दिता त्या प्रकाराचेर आमी केन्नाय उडगास दवरना नित्यच देवा लागीं आमकां एक सत्य जावन आशिल्लें ताका संत देवाल एक स्वरूप आसा आमगेल भितरी ता एक आमकां वगी दाखोवन दी देवा नित्य जावन दाखोवन दी देवा म्हण तागे लागीं प्रार्थना करया आनी पुराय जाणांक एक अनुमती आसा म्हणतर जाल्यार आज एक होड दिवस पुराय ओट्ट मेळ्ळेलो आसा ती लघु वायू स्तुती विक्रम भट मामन एक स्क्रीनार ता एक घाल्लारी आमी पुराय जाणां ओट्ट मेळ्ळें एक 1 मिनिटान तूं पठण करेत एक सेकंड तुम्ही म्हणतात ना स्क्रीन ओके वासुदेवं सदानन्दतीर्थं नन्दसन्दोहसन्धानशीलं स्वामिनं सच्चिदानन्दरूपं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं श्रीहनुमन्तमेकान्तभाजं राघव श्रीपदां भोजभृङ्गं मारुतिं प्राणिनां प्राणभूतं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं भीमरूपं परं पीतवासं भारतं भारत श्रीललालं भूभरध्वंसिनं भारतीशं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं देवचूडामणिं पूर्णबोधं कृष्णपादारविन्दैकदासं चित्तचिन्तामणिं पूर्णभाजां नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं मायिगो मायुमायान्धकार ध्वंसमार्ताण्डमूर्तीयमानं सज्जनानन्दसन्दोहधेनुं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं इन्दिराकान्तमानन्दमूर्तिं सुन्दरीमिन्दिरामिक्तुकान्तिं दासमेकं तथा तत्त्वदीपं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थम् हांगा कोणाक कसले प्रश्न निमगूच आसल्यारी आमगेल मस्त वरिष्ठ भक्त वृंद हांगा आयलेलो आसा ती तुमगेला प्रश्न कसले आसल्यार चॅट बॉक्सान तू घाला ती कॅन म्यूट करून निमगी आती हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नमस्कार प्रभु नमस्कार पयर म्हाका अवकाश दिलो तुमी उलयच्याक धन्यवाद कसली चुकी जावन आसल्यार माफी करका तुमगेले सानू प्रश्न आसा निमगे येतोय येस प्रभु निमगे येत एट द सेम टाइम कोणाक सेशन क्विट करका जाल्यार कोरी येता क्वेश्चन आन्सर नातल्यारी सो दोज हू वांट टू क्विट कैन क्विट आणि कोणाक इंटरेस्ट क्वेश्चन्स आनी दे कैन कंटिन्यू हरे कृष्ण सांगेत विश्वानंद नाम सांगेत हरे कृष्ण प्रभुजी चॅट बॉक्सान घाला ते हांव तुम्ही एक भक्ती
मुक्ती मोक्ष ಬಗ್ಗೆ उलयला सो दोन व्हड व्यक्ती आम्ही दोगजाले ಬಗ್ಗೆ मस्त ऐकल्याची जाल्यार हे मार्गांतू म्हाका कसन कळटा म्हणारी मुक्ती आणि मोक्षाक कसन व्यत्यास असो म्हण कळटा मुक्ती आणि मोक्ष म्हळ्यार दोन्हीची म्हळ्यार हे आम्ही खंयचे अंधकारांत अविद्यांत आसाची मोक्ष म्हळ्यार हांतू दोकून सुटचे आणि मुक्ती म्हळ्यार हांतू दोकून सुटचे सो टेक्निकली ते टू डिफरंट वर्ड्स मात दे मीन वन एंड द सेम थिंग की खंयचे आम्ही भौतिक जगतांतू आम्ही ट्रॅप्ड आसा ती अविद्यांतू तांतू दोकून भायर येवचे ते मुक्ती और मोक्ष म्हूण सांगता आणि आम्ही शास्त्रांतू मस्त कडेन इम्पॉर्टंट पळयता की मुक्ती अँड मोक्ष एक पर्यंत आम्ही कसं म्हणतात पळय मेडिसिन घेतल्यार ताजे सायड इफेक्ट असता म्हणतात पळय मेन ताजी खातीर आमी घेयना ती जाल्यार ते घेतले सुद्दां कसं की सायड इफेक्ट येता तशींची भक्ती केल्यार मुक्ती मोक्ष पुरा सायड इफेक्ट मेळटले ऑटोमॅटिकली ताजे विशीं आमकां चड चिंतन करता म्हणून ताका व्हड भक्ती आसतात पळय इनफॅक्ट तांणी अशी एक अशी व्हड महान भक्त तांगे थॉट्स दिल्ले आसा की मुक्ती आणि मोक्ष असल पुरा शब्द ऐकल्यार म्हाका ते मन बेजार येता म्हणून तशी प्रकार कसली भक्ती चितली श्रेष्ठ आसा खंयचे जन्म कसले मेळ्ळो जेवा तूं म्हाका एक भक्ती दी म्हणून त्या प्रकारार सांगता सो भक्ती इज श्रेष्ठ आसा आणि ते भक्तीचे एज अ ऑटोमॅटिक बाय प्रोडक्ट मुक्ती मोक्ष पुरा जाता हरे कृष्ण अनेक सानू क्वेश्चन्स निम्गे येतकी की बिंगणाके चान्स दिवपा सानूची मुरलीधर प्रभू चॅट अंतू घालेलं आस पळय ते भक्ती मुक्ती विषय त्यांनी डिटेलर घालेलं आस एक्झॅक्ट वर्डिंग हरे कृष्ण धन्यवाद दोन्ही चेवणगेनु निमिक आशिल्ले आज इंट्रोडक्शन दिलेले निलिमा माताजीना मस्त लायक आशिल्ले मस्त काळात कोण मन आशिल्ले तुम्ही ते मस्त चंद कोण सांगताय कितले चंद कोण तांणी घालणारी केले एक प्रश्न आमकां आसता मूलतः आमगेले कसं नाही सारस्वत न्हय आमी आयकलेच विना ताजे बगे डिटेल कोतना आमगेल कम्युनिटीन तू एक डिस्कशन करता सोडल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन म्हळ्यार आमची हिस्ट्रीन वाजयताची सुमार जन वर्ल्ड हिस्ट्रीन तू हांगा सकाळी येता जाल्यार सरस्वती व्हॅली सिव्हिलायझेशन आमगेल कसन असो एक सरस्वती न्हय कशें आशिल्ले तंत आमगेल कसन आशिल्ले एक सानू म्हाका कळलेले हांव चॅट बॉक्सान घालता जाल्यार ताजे बगे एक तुमी आत्तनी जर मुखारी डिस्कशन humbly request you to please enlighten us. आमकां हांगा ते शिकून आसताची ते समज किना म्हण आमकां तसं ना प्रभू तुम्ही दय केले म्हळ्यार आमकां एक मस्त खोशी जाता आनी आमगे ज्ञान वाडता भक्ती मुवमेंटांतू आमगेले आज तुम्ही कसन केले सेशन मस्त लायक आशिल्ले आमगे ज्ञान वाडले आमी मूलतः खंयत कोण येताची आमी कशी फॉलो करता मध्वाचार्याले प्रिंसिपल्स आमी कित्या फॉलो करता ते भीष्माक कशी लिंक कोण दाखयली म्हळ्यार तुम्ही मस्त श्रेष्ठ म्हणिसिले मस्त धन्य म्हणिसिले मस्त धन्यवाद प्रभुजी म्हाका गोत आशिल्ले सरस्वती नाई ಬಗ್ಗೆ घालता ते चॅट बॉक्स ओके तुमकां सांगता मागीर श्योर हरे कृष्ण थँक्यू प्रभुजी एक सान प्रश्न आहे मुक्ती आणि सद्गती कसे डिफरन्स आता कोणाने गेला मे ही सोल अटेन सद्गती म्हणून घालताना पुरा ओवरलॅपिंग वर्ड्साची श्यामलमाय हे पुरा पर्टिक्युलर कॉन्टेक्स्ट तू कसं यूज जावचे पुरो जाल्यार हे पुरा ओवरलॅपिंग वर्ड्साची मुक्ती मोक्ष हे सद्गती बेसिकली केन्ना आमगेले कसं म्हणतात पळय हे अविद्या दोकून एक चांग रुपार नेक्स्ट लायफ मेळचें म्हणून म्हळ्यार इटर्नल लायफ आमी सच्चिदानंद जावन आशिल्ले आत्मा आमगेले आमी केन्ना मुखार सुनू ते आमगेले निज स्वरुपार जिवे स्वरूप होय नित्य कृष्णदास आमी ते केन्ना गती पावतात आमगेले इतले की काल दोकून हे म्हणतात पळय ब्रह्मांडांत विंगड जन्म दोकून पावन हे आमी केन्ना एक पंथांत भायर वतात ताका सद्गती मोक्ष हे पुरा एक प्रकारार इंटरप्रेट करूया सो हे दीज आर कॅन बी ओवरलॅपिंग वर्ड्स इंटरचेंजेडली यूज करूया धन्यवाद प्रभुजी हरि ओम हरि बोल
हरिपुल सांगेत भारी भारी लायक असेल सेशन. अरे मुक्ती आणि सद्गती आणि मोक्ष गेल्या इंटरप्रिटेशन प्रकार हे करता. मुक्ती इन द सेन्स आता ह्या जन्मादकून आमका मुक्ती मेळ्ळा म्हणून हे पर्टिक्युलर देह येतो ह्या देहादकून मुक्ती. सद्गती ताका अशें. मोक्ष म्हळ्यार देर इज नो लायक नो रिबर्थ. इट्स अटेनिंग final destination problem. I may be wrong, it's my interpretation. Absolutely. आणि मुक्तींतूय मोक्षांतूय म्हळ्यार देवान सांगिल्लें आसा भगवद्गीतांतूय सांगिल्लें आसा 7 to 8 आसा. करेक्ट 7 to 8 सायुज्य सारूप्य तसले 7 to 8 आसा. करेक्ट एब्सोल्युटली. देवा ओट अशें देवा वरी अशें आणि देवा लाग्गी अशें. Absolutely, correct interpretation. There is no like they Vaikuntha loka pavutare. There is no rebirth. Correct. Absolutely. देवान अंगदोकून वच्चे म्हणून अंगदोकून एक पेटो सद्गती एट द टाइम ऑफ डेथ आमगेल कसं न्ही हे देह आसा एक शर्ट बदलसून अनेक शर्ट घालेलो फॉर एक्झाम्पल तशी. हरे कृष्ण. मे बी रॉंग मिगेल स्टडीज नाही तुम्ही सांगिल पॉइंट्स करेक्ट आजी विंगड टाइप. बट द मेन पॉइंट इज देवान अशें करचें आसा की हे तुम्ही केन्ना मेगेल धामा येता ती तेन्ना यू विल नॉट कम बॅक. सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट. थँक्यू. भारी चंद झाला सेशन आणि चंद झाला. थँक्यू नागर. धन्यवाद. ओके मस्त चंद क्वेश्चन. हरे कृष्ण प्रभुजी. यस प्रभुजी हे भीष्मदेवाका वहू घेतील निमित्तान तांकां बेनेडिक्शन मेळिल्लें तांगे बापूयस कडच्यान की आज इच्छा मृत्यूचे. तशी एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट माधवाचार्य तांकां बी कसले बेनेडिक्शन जोश कसले मेळिल्ले आशिल्ले जो आय मीन जस्ट फॉर नॉलेज नथिंग आय एम नॉट कंपेरिंग और एनीथिंग. Just wanted to know. Mak got na tangel vishay. I have heard lectures of Madhvacharya, but I don't know whether he got any kind of benediction or maybe because he is again a divine soul. Why correct. So in many ways म्हणतात पडत तांगेले देवाल कसं नाही होड कार्य पडत तेन्ना तांगेले ते प्रितीचे जावन आशिल तांणी डिवोटीजाक कारण ते आशिल पळय कशी देवान येताना अर्जुन और वृंदावन येताना तांगेले प्रितीचे डिवोटीज येतात पळय ह्या कार्या खातीर तांणी मध्वाचार्यान तांकां सिलेक्ट केलेलें आशिल्लें देवान. आनी वेदव्यास जावन जन्म येता ते एक लिटरली इन्कार्नेशन जाता ना ते कलियुगांत मुखारसून ते भक्ती प्रचार करचे खातीर तांणी फॅसिलिटेट करचे काय म्हणून आनीक तांणी तांगेली इटर्नल फॉर्मान भद्रिका आश्रमांत वेदव्यास देवाल सेव करता आसता ती म्हणून सांगतात सुमध्वजे. So he's still carrying on and through his parampara system he's still empowering anyone in his parampara to carry on that process. So that is here. But specifically कशी एक वर मिळेल पडला तशी काही स्पेसिफिक उल्लेख ना ही ते आम्ही फर्स्ट सांगताना प्रार्थना सांगताना भगवत कार्य साधक म्हणजे देवाल मन कसं नसतं ते करच्या तांणी इन्कार्नेशन घेतलें आणि ही वॉज एम्पावर्ड इन एव्हरी वे फॉर दॅट. ओके प्रभुजी थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण प्रभुजी तुमको मस्त धन्यवाद. आज सकाळी हिस्क्रेस विप्रसुतमा प्रभुजीला रिक्वेस्ट केलेला आसा आयचे स्पीकर आयचे जायना तापासा म्हणून आणि त्यांनी कुठले जायत म्हणला या दोन टॉपिकाक मस्त मस्त आभारी आस की इतली शॉर्ट नोटीस तू इतली लायक जावन 40 मिनिटांतू दोन्ही महाजन्स म्हण येता महाजन्स आणि श्रीपाद मध्वाचार्य तांगेल्या विशयांतू लायक जावन हे सेशनाक आमकां पुरा अनुग्रह केलेले की इतली शॉर्ट नोटीस मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका. आणि हर ग्रेस राधिका भाव माताजी काही भीष्मस्तुती काली सांगून काली पैरी सांगून तितली भितरी पुरा माताजी साकाराना तशी कैस करून आजी भीष्मस्तुती ऐकून तश करायला का. थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी. निलिमा माताजी काही मस्त धन्यवाद असा. एक श्लोक फर्स्ट वर्ष द्वादशी स्तोत्रात सांगूक प्रयत्न करता तुमका आमगेल मॅरेज एनिवर्सरीचे मस्त पुरा जनातर्फे सकटाले ऐकून खुशी जाले म्हाका ताय गोत नाशिल्ले जाल्यार आतां सांगता कळलेले भारी खुश जाले तुमगेले दोगाले मॅरेज एनिवर्सरी खंयची चांग दिसान तूं आयला पळय
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಆಗಲಿ ಭೀಷ್ಮಲೆ ಪೂರಾ ಹಜ್ಜುಗಳ ರಸಲೆಕ್ ಲಾಯಕ್ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸ भारी संतोष झाले देव जाम बरे करताल. हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद अशी आशीर्वाद असो तुमगेला. या श्रीपद मध्वाचार्य त्यांनी एक प्रवचन ऐकलेलं की त्यांनी मल्पे बिचारी तांगेल शिष्या तांगेल ಒಟ್ಟು बसताना अद प्रभुजी नमक सांगली की एक व्यापारी बोट घेऊन मत्ता आशिला तरी या तुफान येता म्हणून सांगनो त्या टाइमार त्यांनी ऑन द बँक्स ऑफ दॅट मल्पे बीच त्यांच्या बैसून तांगेल शिष्या तांगेल ಒಟ್ಟು या सांगता आशिली की तांगेल विरचित श्रीपद मध्वाचार्याला 2 लाईन सांगू ट्राय करता. वंदे वंद्यम सदानंदम वासुदेवं निरंजनम इंदिरापतिमाद्यादि वरदेश वरप्रदम वंदे 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 वंदे. मध्वाचार्याला कशी सांगला की तशीची भीष्मदेवाला स्तुतींतू दोन्ही चंतू भारी लायक एक चंद कोरनो भीष्मदेवाना कृष्णाक मुखार बोनो सांगतास की तुम्ही आज सांगील माताजी सदानी त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरंबरं ददाने वपुरलककुल वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या. त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण जानशील तीन लोकास देवा कृष्णा तुम्ही केल मुकारी भारी चंद कोण रब लामू कश्यस सूर्य देवाल किरणात असले वस्त्र घालनु मुकारी भारी चंद रूप निगेल मन अंतू हांव जीव सोडताना असो म्हण सांगून मागून घेत अस कसं संबोधित करत अस विजय सके अर्जुनाला सक जावन अशील पुरा भक्ता तांगेल सक जावन अशील कृष्णा मक्का विंगड कसले आशिना कसले ये ना म्हण सांगून मागून घेवन तो महाजन जावन अशील भीष्मदेव देह त्याग करू वता अस तशीच आमगेल मन अंतू कृष्णाला हे सुंदर रूप यज्ञाय असो म्हण सांगून आम्ही मागून घेता असाची. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू नीलिमा माताजी. मध्वाचार्यानं आमका मस्त एक रेडी रेकनर्स दिलेलं असं आमका पुराजनाके देव रेडी रेकनर म्हणून म्हणारी शास्त्र जो आमगे नित्य अनुष्ठान आमगे आमचे गलान तुकरचे नित्य अनुष्ठान संध्या वंदन की कसन की ताण कसकसन सांगला ताने पुरा आम्ही निष्ठेर फॉलो करून आमक विहित वर्णाश्रम धर्मारी आम्ही आमगे नित्य अनुष्ठान करताची दवाल साहेब करता रबलारी अज्ञान जावो संसार जावो बंधन जायनाशी मुक्त जगताला मुक्त जाऊचा काम हेल्प करताला म्हणून ह्या संदर्भात हांव सांगूक इच्छा तशीच आयलेल्या प्रत्येक महाजनाक प्रत्येक भक्तवृंदाक अनंत कोटी धन्यवाद सांगता आणि काही चढ देवाला एक सेवा करूक देवाल कीर्तन ऐकूचाक तुमका देव भाग्य दिवो तशीच भागवत पुराण कोंकणी ह्या टीमाक आनीक देव प्रेरण दिवो भितर बैसून तांकाय प्रेरण दिवो तांकाय मस्त नमनेचे एक प्रोग्राम्स करूचा शक्ती दिवो म्हणून पुनरपि देवालागे प्रार्थना करताची. न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धीर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षी म्हणून देवाला प्रार्थना करताची. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून सांगून आईच्या सेशन हांगाक मुक्ताय करूया. पुनरपि धन्यवाद. कृष्णा अर्पणमस्तु. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्. श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंहदेव. प्रह्लादेश जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने
हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शिलतं कानकालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कामधुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नर हरि जय नर हरि जय नर हरि जय नर हरि जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki जय। His Divine Grace Srila Prabhupada ki जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हृदय घोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हर ग्रेस सखी चरण माता जी की जय। हिज ग्रेस मुरलीधरचंद प्रभु की जय। आमगेल पूरा परिवार तर्फे माता जी ले प्रभु जी तरफे हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस वेडिंग एनिवर्सरी प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण। पूरा जनाला लोग स्वीकार करना। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माताजी। हरे कृष्णा। सगळ्यांके कृष्णा धन्यवाद। देव तुमका देव आम्ही देवाला प्रार्थना करतो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूरा जनाल परमेश्वरी आयचे सेशन आकांग विराम दिता से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माता जैन प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माता जी प्रभु जी। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माता जी एंड प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी।